त्या टायमार आमच्या आमदारान ट्रस्टाच्या मार्फत तांकां पैसे दिले आणि हे सगळी 3-4 वर्सां त्यांनी गोष्ट केली. सगळी पण गोष्ट नाशिल्ली. खंयचेय जर प्रकल्प उबो करता जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक तेजो कितलो त्रास जातलो, त्या पासून कितले लोक आपल्या जीवनान आपले जीवन खंय तरी कठीण परिस्थितीन कशे जगतले आणि त्यांचे विचार विनिमय केल्या नंतरच ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या. Next lap. On the approaches side, Kharwada side is 130 meters long, and Karnali side it is 650 meters. With this, the travel distance between the two ends of the river has reduced by 8 to 10 kilometers, and hence it will be a great functional use for all the people. I welcome all the other people also who have gathered in large numbers for this inaugural function. हनुमंत नायक आशिल्लो म्हजे वगैरे गोडीच्या नांवान हांव उलयतां, पूण केन्ना ताका हांवें कितें म्हणूना, मना बसून आशिल्लो तो. म्हाका तर तसली संवयच ना. तुमचें वायट करपाक हांव निवडूनच येवना जाल्यार. काळा फिगर 99 पयलीं कोण मनीस आशिल्ले आनी कितल्यो नोकऱ्यो हांगा मेळ्ळ्यो आनी कितल्यो मेळपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो, आनी त्या नंतर कितले मेळ्ळे ते पळया. पर कॅपिटा इन्कम बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पळया आनी मडकयचो पर कॅपिटा इन्कम पळया. तपासतात कोणी हांगा इकॉनॉमिस्ट आसा ताणें करचें तें तुमचे बदलो. पर कॅपिटा इन्कम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मडकयचो पर कॅपिटा इन्कम पळया. तपासतात तुमची. हांव ऑपोजीट म्हाका करता तांकां हांव सांगताय घराकडेन कितें जाता तें पळया. एक दिसोर तुमी वचून पळया, तो इम्पॅक्ट तुमकां कळचो ना. थंय वचून पळया सांजचे भरतेचेर ताजे घरा कडेन कितें जाता तें. दुर्बाट हांवें प्लांट घेतलो तेन्ना शेट फॅमिलीन म्हाका हातभार लायलो काय ना. फडचे फॅमिलीन हातभार लायलो. कसो हातभार लायलो? म्हाका ऑपोजिशन नाशिल्लें दुर्बाट. बरें हातून हांवें प्लांट घालूं ना. सगळ्यांनी म्हाका जागो दिलो आनी मना बसून दिलो. जर तो वायट आशिल्लो प्लांट जाल्यार ते कित्याक दिसले आशिल्ले म्हाका, आनी आज तांकांच विचार हांवें बसले ते हांगा म्हजे मुखार. तो प्लांट चलता, तो बरो आसा काय वायट आसा.